सगळ्यांक चॉयस विचारलो. सो एक दोग जाण कॅन्डिडेट आसा, एक सत्यविजय नायक आनी दुसरो परेश नायक. तेंच्या भितर आतां आयज आमचे फायनल जातले. परतून तेंच्या भितर ठरयतले आमचे पार्टी हायकमांड आनी फाल्यां आमचे डिक्लेअर करतले. दोग जाण शॉर्टलिस्ट जाल्ले. दोग शॉर्टलिस्ट. तेजे वयर आनी कोणाचे ना नांव ना ना. कोणाक चड चान्स म्हणजे कोण चड फेवरेट बी आसा? न्ही, आमी कितें सांगपाचें ते पार्टी सांगला. सो आमी फाल्यां कितें ते कळटलें. सो पार्टी दिता तो कॅन्डिडेट आमकां आमी तेच्या खातीर काम करतले. आमी प्रयत्न करतले की 90% वोट शेअर घेवपाचो. त्या हितून दिशेन आमी आमचें काम चालू आसा. पयलीं सिटींग रुपेश आसलो पळय न्हू, तेणी तो रिजायन जालो म्हणून हे इलेक्शन करचें पडटा. बरोबर. ते बीजेपी वांगडा आहा आतां काय ते वेगळे? रुपेश इन्क्लिनेशन इज टुवर्ड्स बीजेपी ओनली. तो परत बी रावपाक सोदतलो काय? रुपेशाची इच्छा आसली, पण वी आर टॉकिंग टू रुपेश. कित्याक रुपेश आतां आमचे बरोबर येयल्लो आसा, पण ही इज नॉट येट अगेन जॉईन द पार्टी. बट हिज इन्क्लिनेशन इज टुवर्ड्स बीजेपी. आणि लोकां मदीं रुपेशा बद्दल अजून एक आदर आसा. रुपेशा बद्दल लोकां मदीं अजून प्रेम आसा. ताका लागून ते तशें उरचे आनी वाडचे. ताका लागून रुपेश आमच्या कितलीं नांवां शॉर्टलिस्ट जाले तुमचे? शॉर्टलिस्ट आमी आतां 2 नांवां थंयसर चल्लेले आसा. तितून रुपेश आहा शॉर्टलिस्टेड? तितून रुपेश ना. रुपेशान अजून पार्टी जॉईन करूंक ना. रुपेशान ताका लागून कोण कोण आहा नोंद? अभिजीत बाणावलेकर इज द फेवरेट ऑफ ऑल. ओके. ताका लागून बट स्टील द डायरेक्शन हॅज टू कम फ्रॉम द पार्टी हायर.